कोविड सर्वायवरांक म्हजी एक विनंती आसा, तुमी जितले लोक कोविडांतल्यान बरे जाल्यात, यू कॅन बी अ सेवियर, बी मोर दॅन अ सर्वायवर, यू कॅन बी अ कोविड सेवियर. म्हणजे कितें की तुमचो जो आतां प्लाझ्मा आसा, जो रिच इन एंटीबॉडीज, कॅन बी यूज्ड एज अ कन्वलसंट प्लाझ्मा टू ट्रीट क्रिटिकली इल कोविड पेशंट्स आनी तांचे लायफ तुमी वाटोवंक शकता. सो तुमकां म्हजी एक अपील आसा की जे लोक कोविड सेंटर आनी कोविड हॉस्पिटलांतल्यान घरा गेल्यात आनी तांकां 14 दीस जाल्या आनी जांकां एक्टीव सिम्पटम्स ऑफ कोविड ना, हांच्यांनी फुडें सरून कोविडा खातीर तांचे भाव आतां जे कोण सफर जाता, भाव भयणी, तांच्या खातीर आपले प्लाझ्मा डोनेट करूंक जाता आनी आमी तांकां प्लाझ्मा थेरपी दिवंक शकतले, तांचे लायफ वाटोवंक शकतले. सो हे कोणे कोणे डोनेट करूंक शकता एज पर FDA, US FDA, अमेरिका FDA, जो मनीस ऑलरेडी रिकवर जाला ताणें 14 दीस नंतर हे कोविड आपले प्लाझ्मा दिवंक शकता. प्लाझ्मा इज अ लिक्वीड वीच इज रिमूव्ड फ्रॉम दी ब्लड. आमी सगळे ब्लड काडचे ना, आमी फक्त प्लाझ्मा काडटले. अशें आमच्या कडेन एक मशीन आसा गोवा मेडिकलान, ताका म्हणटात एफेरेसीस मशीन. त्या मशिनाच्या हेल्पान आमी तुमचे फक्त प्लाझ्मा काडटले, अबावट 200 ml. आनी जो पेशंट सिरियस आसा, जाका खंयचेच वखद लागू पडना आनी जो क्रिटिकल आसा, तेजे लायफ सेव जातले ह्या प्लाझ्मान. कोण दिवंक शकता हे प्लाझ्मा? जो 17 वर्साचे वयर आसा तो दिवंक शकता, जेचे हिमोग्लोबीन मोर दॅन 8 grams आसा तो दिवंक शकता, जेका कोविड सिम्पटम्स ना, ऑलरेडी 2 weeks जाल्या बरो जावन तो दिवंक शकता, आनी जेची वेट मोर दॅन 50 kg आसा होय मनीस प्लाझ्मा डोनेट करूंक शकता. प्लीज कम फॉरवर्ड, बी मोर दॅन अ कोविड सेवियर सर्वायवर, बी अ कोविड सेवियर. थँक्यू.